येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जागोवया येशूच्यो यादी, घडोवया एक बरो समाज. कॅथलीक चर्चीचो कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांवाची गोंयकारांक पास्कांची परबी. हर घर जल घोषणेच्यो तिस्त्यो वादयो. राज्यांत साबार वाठारांनी लोक उदकाक पातीशेर. दिवचले मुस्लीम वाड्यार उदकाचे पायप फुटून नळ सुक्यार. वीज केबल घालप्यांनी फोडला पायप. मळबात दाटली कुपां, पूण 13 मदल्या एक्कय केंद्रार जाली ना पावसाची नोंद. गोंय महाराष्ट्र शिमेकडल्या वाठारांत मात घालून घेतले पावसान. आयज गोंयांत पावसाची हजेरी. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत सध्या कांय वाठारांनी उदकाचे हाल चल्ल्यात. हर घर जल घोषणेच्यो तिस्त्यो वादयो चल्ल्यात. तातूंत भर म्हळ्यार दिवचले मुस्लीम वाड्यार उदकाचे पायप फुटून नळ सुके पडले. पूण हें सगळें घडलें ते दोनूय सरकारी विभागां मदीं समन्वय नाशिल्ल्यान. जमनी पोंदा वीज केबल घालपी नियोजन शुन्य कामाक लागून हें पायप मोडलां अशें थळावे सांगतात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. रस्त्याच्या कामा वेळार कंत्राटदार घास आनीन उदकाची पायपां फोडटात. ही आता सगळीच कडली परंपरा जाल्या. उदकाची पायपां फोडिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. सरकारचेर तांचो भरोसो उरलो ना. तांच्यांनी आता पर्यायी उपाय सोदला, तो म्हळ्यार बायांचो. आयकात राजेंद्र सावकाराक. विमाड्यार पायप फुटला, नजदीक जो रोड वयता थंय व्हडलें पायप फुटला आनी उदक ना. सगळे मुस्लीम वाडो धरून सबंद एरियान फुडें सुद्दां सगळ्याक लोकांक त्रास जाला आनी जेंच्यो बांयो आसा त्या बांया वयल्यान लोकांनी उदक व्हरपाक सुरवात केल्या. पूण म्हाका हे बाबतींत सांगनशें दिसता की हें सगळें चालूच उरतलें. पायपां नवीन घालप, पायपां फुटप, कारण कायम पायप रस्त्या भोंवतणी खणप हें चालू आसा. ताका लागून लोकांनी आपल्या कॉलनींनी बांयो तयार करच्यो. उदक भरपूर आसा बांयांक. बिचोलचे न्हंयक हें घातला, बंदारो घातला आनी ताका लागून पाणयाचें लेवल खूब वाडलां. प्रत्येक कॉलनीक आतां हावजींग बोर्डा सारकें म्हाका सदांच दिसता की तेणी 4 बांयो खणच्यो आनी सगळ्यांक कनेक्शनां दिवची ते बांयची. आपूण एक पर्यायी हें तयार करचो सारको. पर्याय तयार करचो गव्हर्मेंटान. अडचण जावची ना. गव्हर्मेंटाच्या नांवान व्हडली शंका मारपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. आपल्यो कॉलनीज आसा त्यो आपूण निवळ करच्यो. 4 जाण भायर सरले, प्रत्येकान थारायला एक 10 स्क्वेअर मिटर एरिया आपूण निवळ दवरतलो जाल्यार हजारांनी स्क्वेअर मिटरनी, लाखांनी आनी कोटींनी स्क्वेअर मिटर एरिया निवळ जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली. म्हापसा पालिकेन 2023-2024 वर्सा खातीर मार्केट वाठारांतले पे पार्किंग फी आनी सोंपो कर वाडोवपाचो एकमतान थाराव घेतलो. अंदू पे पार्किंगाची बोली निविदा 1 कोटी रुपयाची आसली. थाराव प्रमाण पे पार्किंग आनी सोंपो कराचो दर दुपेट केला. नगराध्यक्ष प्रिया मिशळाच्या येजमानके खाला बिरेस्तारा 6 एप्रिलाक पालिका मंडळाची विशेष बसका जाली. पळयात. आयज आमची म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाची मार्केट आनी पे पार्किंगेचेर इमर्जन्सी मिटींग जाल्ली. तितून आमी मार्केट सोंपो आसा तो 2023-2024 हो इनसायड शेड आसा ताका 40 रुपीज केल्या इन्क्लुडींग गार्बेज, आनी आउटसायड आसा ताका 25 इन्क्लुडींग गार्बेज. प्लस तितून इन्क्लुडींग ते जे व्हेहिकल होलसेलर येता मॉर्निंग तेजे पर व्हेहिकल आसतले 500 आनी दुसरे आनी व्हेहिकल म्हणजे 2 तरेचे व्हेहिकल आसा ते 300 आसतले. टोटल आमचो बीड आसा तो 2,42,24,000 आसा. आनी दुसरे पे पार्किंग आसा ते ताका आमी 10 रुपीज फॉर 2 व्हिलर आनी 20 फॉर 4 व्हिलर. तितून बीड आसा ती 1 करोडाक वयतली. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंय सरकारान बायलांक आदार दिवपाक म्हण पिंक फोर्स तयार केला. तरीकय बायलांक धमक्यो दिवपाच्यो, दबाव हाडपाच्यो घडणुको घडतच आसात. अडण्या राती 1:30 सुमार एका बायलेच्या घरांत गुणे शेवटून 2 व्हिलरीक उजो लावपाची आगळी घडली. ही घडणूक घडच्या आधी रस्त्याच्या विशयाक घेवन सूरज आणि मनसूर हांचे बरोबर ते बायलेचे केस्तांव जाल्ले. देखून दोगांयनी सूड घेवपाक म्हण हे कर्तूब केला असो तिजो आरोप.
हाचे आदी धमकी दिवपाच्यो घडणुको घडल्यात. पुलीस कागाळी जाल्यात. पुलीस कारवाय कित्याक करिनात? काय कोणाचो जीव गेल्या उपरांतच तांकां न्याय बी दिवपाचो अशें बी पुलिसांनी चिंतला काय? आमी राती न्हिदले आसले की घराड्यान भुरगीं आनी मागीर आई आनी गो आमी सगळीं न्हिदले आसले. कितल्यांक? 1:30 ते 2 हितून भितरच जाताले. न्हिदले आसले की आवाज येयलो डब्बू करून कितें मारले म्हण आमी पळयले की गाडये उजो पेटपाक लागलो. गाडये उजो पेट पळयले जाल्यार ते परत फातर मारपाक लागले. आमगे फोटवे असो फातर पडल्या. फातरार मारून भायर सरपाक मेळना जालें. तरी आसतना ते मातशें येवन मागे गोवान हें करून आमी उजो पालोवपाक ट्राय केलो. तरी आसतना ते परत फातर मारले. मारले म्हणटा आमी भितर गेले आनी त्या रातच्या फोन करता जाल्यार सुद्दां फोन करपाक आमगे घरा रेंज ना. रेंज ना म्हणटा फोन करूंक शकलो ना. आतां आमी सकाळ पुलिसांक फोन केलो आनी पुलीस येवन ते पंचनाम करून गेले. आतां म्हाका अशें दिसता की आमी काल वाड्यार आमगे झगडी जाल्यो रस्त्यार लागून झगडी जाल्ल्यो की पुलिसां आपयलो कितें कंट्रोल रुमाक फोन मारून पुलिसां आपोवन आमी ते पुलीस येयल्ले आनी थंय हांव उलयल्ले बरें उलयल्ले. हांव ते एक 2 जाण मनीस थंय आसले नांव घेत तेगेलें मनसुरा सुरज थंय आसलो. तेजे म्हाका दिसता ते तेंच्यांनी केलें अशें दिसता कित्याक ते आमकां सदांच धमकी दिताय. पोटात सुरी घालतले आनी तूं बाळ्ळी येवन ताका आनी खंय येता अशें आमकां ते धमकी दिता. तुमी एकटी भोंवची ना आनी कितें अशें ते आमकां सदांच धमकी दिता. सो हो दुबाव आसा तुमकां तेंनी केले आसता? आमी हांव अशें म्हणटा कित्याक ते धमकी दिन ते आमकां काल जालें त्या कारणान ते म्हाका दिसता तेंच्यांनीच केलें. आमी आमगे घरा कडेन एक एकली रावपाची. आमगे भुरगीं हांगा थंगा भोंवपाची. आमची घोव आसता खंय एकले कामां वचपाचे. हेजे पयलीं तेंच्यांनी आमकां खूब धमकी दिली आसा तुमी एकली भोंवची ना आनी कितें करची ना म्हणून. आनी त्या हिशोबान आतां आमी खंय वचपाची कितें करून भोंवपाची हांगा रावपाक कशी रातची येवन ते अशें उजो घातल्या ते आमकां सगळ्या मारून उडयतले अशें करून. आमच्या जबाबदारी घेतो कोण? तुम्ही कंप्लेन बी केल्या? आमी कंप्लेन केला. आमी हेजे पयलीं सुद्दां कंप्लेन केल्ल्यो आनी आतां सुद्दां हे पळय केला. खंय तरी एक जाग्या खातीर आमचो प्रॉपर्टी इश्यू चलतालो तेका लागून हें जाता अशें दिसता आमकां. एनजीटी अंडर ही केस घातली आहा ह्या प्रॉपर्टी लागून. ती तेंच्या नांवार घातली आसा. हो पळय इन्सिडंट जाला आयज घडला तेंच्या नांवार घातली आसा. आनी तुमी जाता नेसेसरी एक्शन घेवचें ही आमगे इतली मागणी तुमची फुडें. दुसरे कडेन सूरज आनी मनसूर ह्या दोगांयनी तिचो हो आरोप भायर आयला. ती बायल तांचेर फटीचे आरोप करता अशें तांचें म्हणणें. जमनीचो हो वाद आमचीच जमीन देखून आमी कॅर करिनात. उजो कोणे घातला तोवूय पुलिसांनी सोदचो खंय. आयकात दोगांयकय. 2 वर्स जाले आमी जागे घेवन 4 वर्स जाले. 2 वर्स जाले आमी थंय कितें ना कितें करतात. सो हे पळय कोण आसले न्ही ते केअर टेकर आमगेले. तांकां डीड मारून फ्री ऑफ कॉस्ट सगळी दिल्ली आसा आमी. तेगे 1 रुपया घेयनासतना फ्री 300 मिटर 1,500 2,000 दिल्ले आसा. आतां आमी कितें काम करतना तेगे कितें ना कितें अडचणी आसता जे कितें आसा आमगे पुलीस स्टेशनाचेर चालू आसता. ते आमचेर कंप्लेन घालता आमी वयता प्रेझेंट जाता. आमगे सगळें लिगली काम चालू आसा. ओनर तुमी? हांव आनी सूरज ओनर. ओके. पूण हितून हें काय ना हेणी एलिगेशन केलें तें? ती एलिगेशन फॉल्स आतां 2 वर्सां जालीं फॉल्स एलिगेशन करत आसात. ती तेंगे चालू आसा. आमी तितून केअर करनात कित्याक आमी ओनर आमी पयशे घातला आमी आमगे कितें करपाचें आमगे प्रॉपर्टी आमी एन्जॉय करतात. कोणाच्या तोंडाक लागून फायदो ना न्ही. आमकां कांयच पडना आमकां कांयच खबर ना कितें आसता तें पुलिसांनी तेजेर कारवाय करून आमचेर जर आमी तितून आसा जाल्यार तें सोदून काडचें. कळ्ळें न्ही. पूण आमकां जें एलिगेशन आहा पळय हें तेंगे सदां चालू आसतलें. हेजे मुखार ती फाल्यां आपणा मारली म्हणटली आनी कोण तेंगे दुश्मन आसतो तेंगे कितें करतलो आमकां तितून कांयच ना. आमी इतलें सांगपाक सोदतात. हें बेश्टें फाल्स एलिगेशन तेंच्यांनी आमचेर घातला. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. येशूच्यो यादी जागोवया आनी एक बरो नवो समाज घडोवया. गोवा दमण दिवाचो आदलो आर्चबिशप आनी आतांचो कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव हांणी गोंयकारांक पास्काचे परबेव म्हळ्यार इस्टराच्यो सदिच्छा भेटयल्यात. आयकयात ताका. ए पास्कांचे परबे समयार तुमकां सोमेस्तांक म्हजी उनुनीत परबीं पाठोवंक सोदता. आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं जेजून मरणाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत व्हेले आनी आपणाचेर बावार्थ ठेवतल्यांक सासणाचें जिवीत भासायलें. ओय ह्या ताच्या जैता वरवीं आमकां ताणें आपल्या नव्या जिविताचे वांटेली केले. पास्कांची परब समाजाक नव्या जिवितान आनी ओर्तान भरूंक आमकां उत्तेजन दिता. गरजेक सांपडलेल्यांक
समाजान भायर आयलेल्यांक आनी रस्त्यांनी झोंपड्यांनी रावतल्यांक आदार आनी बोरमासो दिवंक आमी फुडें आसूंक जाय म्हूण इजेसूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आमकां उगडास करता. हे नवे दृश्टीन आमच्या गोंयान एक बरो समाज घडूंक म्हणजे आमच्या बरेपणा परस दुसऱ्यांचें बरेपण उखलून दवरूंक आनी तांचे पासत वावरूंक आमी आयती जावं ही पास्कांची परब आमकां एक बरो सोयेग जावं. अशें आमच्या समाजान आमी बऱ्या मनांची आनी शांतीची हातयारां जावंक पावतल्यो. सोमेस्तांक एक खुशाल बरीत पास्कांची परब हांव दिता. हॅपी इस्टर. पेडणे केरीच्या कुलदेवतेचे स्थापना वर्धापन दीस अंदूय विविध सांस्कृतीक धार्मीक विविधतायेसय मनयलो. या निमतान रायगडचा रायेश्वर या ऐतिहासिक नाटकाचे सोबीत सुंदर सादरीकरण लोकांक पळोवपाक मेळ्ळे. पेडणे केरीच्या तळवाड्या वयली कुलदेवता हे थळाव्यांचे आराध्य दैवत. देवीचे भक्तगण आणि भाविक बायला दर वर्सा भक्तिभावान देवीची सेवा करतात. देवीचे स्थापनेचो वर्धापन दिसी व्हडा उमेदीन मनयतात. अंदूय या निमतान पूजा जाली. बायलांनी दिवजा पेटोवन होरवणी केली आणि निमणे कडेन रायगडचा राजेश्वर हे ज्येष्ठ रंगकर्मी दिलीप गोसावीन दिग्दर्शित केल्ले पेज्जात नाटक सादर जाले. मराठ्याच्याच खानदानीचा हा इस्कार येतो. शंका येते आम्हाला मराठ्याच्या खानदानीत इतक्या नीच औलादीची पैदास हरगीज होणार नाही. हे श्रम, हीच सेवा, हीच नेकी मराठा जमिनीच्या उत्कर्षासाठी खर्च केली असती तर देश हित साध्याचं पुण्य तरी पदरी पडलं असतं. या घोर पड्याच्या मनगटात भीड आहे, समशेरची धार तिकड आहे. त्या मगरूर जगदेवाच्या उरावर पाय देऊन स्वराज्य सेवा करा. कसली स्वराज्य सेवा? एखादा दुसरा देशमुख देशपांडे हाताशी धरून मावळ्यातील 4 उलट पुरस जमून त्या शिवाजीने बादशाही मुलखाची कुंडाई माजवली, त्याला स्वराज्य सेवा म्हणतेस तू? पण लक्षात ठेव, एक मुलूक मैदान डागली गेली तर शिवाजीचा पोट हे जमीनदोस्त व्हायला पण असाही विलंब लागणार नाही. आणि त्याच तयारीत बादशाने खास कांदा पाठवलाय. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. सकाळ मेरेन मळबात कुपां दाटिल्लीं पूण 13 मदल्या एक्काय केंद्रात पावसाची नोंद जाली ना. गोंय महाराष्ट्र शिमेकडल्या वाठारांत मात बरोच पावस कोसळ्ळो. आयज पावस पडपाक शकता. सांज मेरेन हाजेरी लायतलोच. तापमानाचो पारो सद्याक 33 वयर आसा. सांजे तापमान 23च्या लागसार वतलें.
आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.